Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हे राइट्स दिवपा खातीर ना, हे राइट्स आमचे घेवपा खातीर आसा. आमकां जर राइट्स दिवंक जाय जाल्यार येणाऱ्या काळात लँड रिफॉर्म्स बिल हाडपाचें पडटलें. भूमिपुत्र एक्टाच्या अंडर 250 स्क्वेअर मिटराचे घर हे सरकाराकडल्यान तुम्ही विकते घेवपाचे. म्हणजे कोणाकडल्यान? कमुलदारी कडल्यान आसतले, फॉरेस्टा कडल्यान आसतले, कोणाकडल्यान असो विकते घेवप. त्या भायर प्रायव्हेट लोकांकडल्यान विकते घेवप. तुम्ही कोण सांगपी? आम्ही गव्हर्नरा कडेन गेले. गव्हर्नराक कळ्ळें की ह्या भूमिपुत्र बिलाक जायते ऑपोजिशन आसा. आय नो म्हणपाक लागलो देर इज लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू दीस. ऑपोजिशन फ्रॉम अस, द रियल भूमिपुत्र ऑफ गोवा. इवन कोमनिदादाच्या जाग्याचेर कोण एन्क्रोच केल्लो आसा, whether it is a slum or a person who is staying there for 30 years, he becomes the Bhumiputra. म्हाका दिसता हो मुवमेंट विलेज वायज वचोंक जाय. कित्याक थोडे आपले MLA हाटीन या आपल्या मिनिस्टरा हाटीन रावताले आनी ते सांगता म्हूण ते करचे ना. हे बील तो स्क्रॅप करतलो हे सीएमान करूंक जायना. इट हॅज टू कम बॅक इन द असेंब्ली. And the next assembly will be somewhere in November. 21 and तुम्ही हो भूमिपुत्र ऍक्ट हाडटा. Instead of taking action against the illegal construction that have already taken place when the Prohibition of Land Construction Act was effective, for 26 years they have not demolished a single hutment. कायदा मंत्री आणि रेव्हेन्यू आणि फायनान्स हेजे परिणाम कितें जातले हे सगळे पळोवन हे बील मांडूंक जाय आसलेले. पूण तांकां कसली घाई आसा ती आमकां खबर ना. थोड्या पंचायतींनी खंय 99% घरां बेकायदेशीर. ह्या कायद्यान ती घरां कायदेशीर जाता आसत जाल्यार हो कायदो वायट कसो? मुणकार कायदो जालो, मूळ कायदो जालो आमकां 70क लागोंक ना. कित्याक तर आमचे प्रामुख्यान आमची घरां आसा ती आमची म्हणटा ती सरकारी जमीन लागलेली आसा. हांव सरकारी जमीन म्हणना ती आमकां खबर आसा आमचो विशय जमनीचो आसा तो गंभीर आसा. आनी आमी अभिनंदन करूंक जाय आतां जे मुख्यमंत्री आसा तेंच्यांनी एक प्रयत्न तरी केला हे भूमी अधिकारी बील हाडून जे आमचो मूळ प्रश्न आसा घराचो तो सोडोवपाचो. आमच्या समोर एक बरे तरेचें बील येयलें आसा तें आमी घालोवचें काय मेळोवचें ह्या खातीर आयज चर्चा आसा. तेन्ना आमच्या कडेन आमी सगळ्यांक जो ह्या बिला संबंधी बऱ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो सांगलेल्यो आसा. जायनीर हांव सांगता की आमी कोणा वेळा ह्या बिला संबंधी ते 70 खातीर बरे हे आमी कोणेय जर आमच्या कडेन डिबेट करपाक तयार आहा. पंचायतीक हांगसर 99% घरां इलिगल आसा. 99% जर 99% घरां इलिगल आसा ती जवळ जवळ 90% जर घरां ह्या कायद्यान लिगल जाता जाल्यार हो कायदो कित्याक लागून हो कायदो खरोच फायदेशीर आसा. आमी ताका सगळ्यांक सपोर्ट करूंक जाय. आमी खूब जाण विचार करता कशें हे बिलाचो आपल्याक कितलो फायदो जातलो. कितें जे तेणी घरां बांदल्या पळय तांकां गोश्ट कळटली. कारण घराचो विशय कसो आहा केन्ना आमी नवें घर बांदूंकच जाय. आमी त्याच घरांत कौलाच्या घरांत रावचे ना. पयलीं कौलाची आहली लोकांनी मागीर चिराची बांदली मागीर स्लॅबाची बांदली. जेन्ना आमी घरां बांदता तेन्ना विशय येता आमचो हे बील जर क्लियर जालें जाल्यार ह्या बिलांतल्यान ह्यो ज्यो आमच्यो जमनी आसा त्या जमनीचो पूर्ण मालकी हक्क मेळोवन म्हाका त्या घराचेर लोनूय काडूंक मेळटलें. जर म्हाका फुडल्या काळांत हांव घाटार गेलो रावपाक आनी हें म्हाका विकपाक जाय जाल्यार कायदेशीर रित्या म्हाका विकून थंय वचूंक मेळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.